पेमेंट करता ना कळ्ळें न्ही हांवें सांगलें इमिजिएट पयलीं तुमी कडेन सराक पयलीं इमिजिएट तांकां पेमेंट प्रोसेस करा म्हणून कितलो सुमार सर पेमेंट आउटसायडीन आउटसायडीन 5 आनीक 5.5 लाख आनीक 2.5 लाख म्हणजे 2.5 लाख 8 लाख सुमार तांकां उरतलो सो ते स्ट्रायकर बी अशी वचपाक स्ट्रायकर ते कशें आसा आपल्या पोटा ती कामां ती आयज ना फाल्यां मेळटले एका पयशे ते आशिल्ले पूण आयज कितें जालें तांकां कंटिन्युअस एक वीक जालो आयज दिता फाल्यां दिता आयज दिता फाल्यां दिता म्हणजे आयज तेणी कितें केलें आयज मिटींग आनी आमी कामां कोण वचचे ना म्हूण सांगलें सकाळीं कामां वचून येयले ते इलेक्शन कोण आशिल्लें तेन्ना आनी ते आमी डेमीक बी धाडिल्ले रिगार्डींग एक्सटेंशन आनी आतां आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतले कौन्सिलान तांकां पे करपाक सो पेमेंट जातलें कितले सुमार आउटसायडीन उरता सर नो पेमेंट नो आउटसायडीन न्ही तेजी पेमेंट ना म्हणजे कितलो म्हयन्याचो उरला काय म्हणटा एप्रिलाचो आतां मे तो जुनान न्ही ना पण म्हाका दिसता हे इलेक्शना प्रोसेसा लागून तेंचो पेमेंट उरलो काय म्हणटा तेन्ना ते आमी धाडिल्ले न्ही तेच्या खातीर तो मातसो उरलो सो आतां कौन्सिलान आमी घेतले न्ही म्युनिसिपल कावन्सिलाची एक स्पेशल मिटींग आशिल्ली आनी ह्या स्पेशल मिटिंगेक जो प्रश्न आशिल्लो की डेली वेजीस डेली वर्कर ज्या वेजीस तेंचे एक म्हयनो जालो पेमेंट दिवनासलो आनी तेंचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आहा तोय बीन एप्रील म्हयन्यान म्हणल्यार सोंपतलो म्हणल्यार जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागलो इलेक्शना लागून आनी तेच्या उपरांत हो तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट आहा तो रिन्यू करपाचो उरलो आनी जवळ जवळ एक म्हयन्याचो तेंचो पेमेंट उरलेलो जवळ जवळ 83 हे डेली वेजीस वर्कर आहा तेंचो सुमार 11,70,70 रुपया असो पेमेंट आशिल्लो आनी आयज स्पेशल मिटिंगूय सगळ्या कावन्सिलर रावन तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतलें की इलेक्शन कमिशनाचे तांकां कितें येता ते लेट येतले पण सद्याचो तेंचे कडेन जो फंड आसा तितूंतल्यान जे वर्कर्स आहा पेमेंट आयज ECS तांकां करतले म्हणून आनी त्या डिसिजनाचेर सगळे कावन्सिलाचे आयज रेजिग्नेशन जालें प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.